नमस्कार. आयच्या राऊंड टेबलाचे तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय आमकां दर सप्तका प्रमाणे आसात आनी कांय विशय तर अशे आसात की ते फाटल्या सप्तकांतल्यान ह्या सप्तकाक कॅरी फॉरवर्ड जातात, स्पील ओवर जातात. अशे खुबश्यो गजाली घडटात. टायगर हॅबिटेट आसूं, नॅशनल गेम्स आसूं. पण आज आमी सुरवात करतना एक वेगळी विशयावयल्यान करतात. आनी आमचे 3 एडिटर आमचे बरोबर आसात आज. किशोर नायक गांवकर आसा, जॉयल अफान्सो आसात, सुयश गावणेकर आसात. आनी एक पयलो जो विशय आसा, किशोर बाब सुरवात तुजे कडच्यान करता. हो इंट्रस्टिंग विशय की सरकारान लास्टाक अहवाल जो समितीचो आयलो पुर्तुगीजांनी उध्वस्त केल्ल्या मंदिरांचो, तांणी फायनली ठरयलें की 1000 देवळां बिवळां बांदप म्हळ्यार चडच मातशी कास्तीक जातली. सो आमी त्या सगळ्यांचे मेळून एक मेमोरियल बांदया म्हणून. डू यू थिंक फायनली दीस इज बेटर, मोर सेन्सिबल ऑप्शन जे सरकार स्वताच घेवन फुडें आयला? प्रमोद, ऑब्वियस मोर सेन्सिबल ऑप्शन आसाच. पूण तूं जर पळयशीत ही कमिटी स्थापन करण्यापासून आता रिपोर्ट देईपर्यंत हो विषय आसा पळय. जेन्ना अयोध्या राम मंदिराचें काम सुरू जालें आनी अयोध्या राम मंदिराचें काम सुरू जाल्या उपरांत तेचो जेन्ना आराखडो म्हणटा तो उघड जालो, त्या उपरांत कोणाच्या तरी मनान येयलें की गोंयांनी अशें भव्य दिव्य म्हणटात तें मंदीर जाय. आनी गोंयांत पुर्तुगीजाच्या वेळार कितलींशींच शेकड्यांनी देवळां आमची मोडलीं. हो इतिहास सगळ्यांक खबर आसा. त्याच्या खातीर त्या कमिटीन अभ्यास करून तो 1000भर देवळां आमची मोडली म्हणून आतां तेंच्यांनी सोद काडला. पूण तें बरोबर आहा आनी तें जावन गेलें आनी सगळ्यांक खबर आहा की देवळां मोडल्या. त्याच्या संदर्भात पुस्तकांय आसा. म्हाका दिसता रुई गोम्स काय कोण ताचें सविस्तर पुस्तक आसा, खंयच्या गांवांत खंयची खंयची देवळां असलीं कितें मोडलीं. पूण एक बरी गजाल, हजारांतलीं हजारांय देवळां आमी परत बांदतले अशें न करता एक म्हणटात तें स्मारक अशा पद्दतीचें एक मेमोरियल अशा पद्दतीचें एक देवूळ बांदचें अशा पद्दतीची शिफारस त्या कमिटीन केल्या. म्हाका दिसता की ओके, म्हणजे आतां देवळां बांदपाचें थरयलां जर जाल्यार त्या 1000 पेक्षा एक भव्य दिव्य आनी म्हणजे आकर्शण गोंयान पळण्या सारकें अशा पद्दतीचें तें स्मारक जातलें हेच्या बद्दल प्रश्न दुबाव ना. पूण म्हाका दिसता प्रमोद, हो जो विशय जेन्ना हांव वाचतालो बातमी आनी प्रुडंटाचेर जेन्ना हांवें सुभाष फळदेसायाची ती इंटरव्यू पळयली, कशें आसा की देवळां कितकीशींच मोडलीं, देव स्थलांतरीत जाले, लोकांनी देवांक सुरक्षीत जाग्यार व्हरून दवरलीं. तशींच लोकूय उध्वस्त जाले, लोकूय स्थलांतरीत जाले. उत्तर गोंयान आनी दक्षिण गोंयान. उत्तर गोंयांतले लोक सिंधुदुर्ग, कोकणपट्टी, गोंया भायर इंडियेन पावले, इंडिये भायर पावले. तशेंच दक्षिणेचे लोक कर्नाटकान पावले. हय, तर जशें आमी देवळांचो विचार करतात पळय, तसोच आमी त्या लोकांचोय विचार करपाक जाय जांची इच्छा जर आसा परत आपल्या मायभुमीन येवपाची, जाल्यार तेंच्या खातीरूय एक एव्हेन्यू ओपन जावपाक जाय. एक जागा फिक्स करपाक जाय ज्या जागेचेर अशा पद्दतीन गोंयाच्या पोर्तुगीज राजवटीन छळवणूक जाल्ले जे लोक गेल्या ते परत येवन तेंची एक वसणूक तयार करची. म्हणजे देवाकूय न्याय मेळटलो आनी आमच्या गोंयकाराकूय न्याय मेळटलो. सुयश, ती प्रुडंटाची स्टोरी तातूंत भितरल्यान हे अहवाल आनी अहवालाच्यो डिटेल्स सगळ्यो सुभाषबाब फळदेसायान सांगल्यो. मोर सेन्सिबल ऑप्शन फायनली, जे व्हडलो बोवाळ जालो, गाजो वाजो जालो, वाद जाले, डिबेट जाली, बट फायनली कमिंग टू द टर्म्स म्हणटा पळय तशें दिसता हो अहवाल पळयतकीर. पॉलिटिकली पळयत जाल्यार तें सरकाराचे नजरेन तशें बरें सोल्युशन. कित्याक जेन्ना सरकारान ह्या इशूक तोंड फोडिल्लें तेन्ना लोकांक कशें दिशिल्लें की कांय जाग्यार जंय आतां पोर्तुगीजांनी डेमोलिश केलें हें अर्धसत्य. आतां थंय जर दुसरें कितें धर्माचें कितें बांदलां आसत जाल्यार तें डेमोलिशन करून थंय बांदतले काय ह्या फाटभुंयेर तो इशू जालो. आतां त्या 1000 देवळांनी कितले कडेन ती फक्त मोडून उध्वस्त जाल्या, कितले कडेन दुसरे धर्माचे थंय हें आयल्या, ताजें कांय एलोकेशन तशें ना. पुणून सरकार त्या इशूक वचूंकूच ना. सरकारान तो इशू कडेक दवरला आनी एक आतां स्मारक म्हणून उबें करपाचें केलां. आतां स्मारक देवळाचें स्मारक जावपाक शकता काय? हो मुळाक पयलीं एक तसो आध्यात्मिकतेचे दृश्टीन पळयत जाल्यार मोठो इशू. स्पिरिच्युअल टॅक्निकॅलिटीक वचूंकूच जाय. कित्याक ह्या एक 8-10 वर्सांक जर पळयत एक धर्मीक समाजाक एक धर्मीक कशी सूज कशी आयल्या, हांव ताका धर्मीक सूज म्हणटा. कित्याक वता थंय आमी पर्यटन करीत सुटल्यात. एक्चुअली देवळां ही, इफ यू आस्क मी पर्सनली, ही पर्यटनाची केंद्रां आसूं शकनात. देवळां ही धर्मीक गजालीची अध्यात्माची केंद्रां.
थंय वतगीर मनशाक मनशांती मेळूं जाय. थंय वतगीर इतली शांतता जाय की देवा पांया कडेन आपलें मन एकाग्र जावं जाय. मनशाक थंय वेगळे विचार येवन मनीस एक आध्यात्मीक संदेश तातूंतल्यान साधनेचे कितें तरी घेवन भायर सरूं जाय. तुमी सांकवाळ बिकवाळ तेवटेन पळोवपाक वचत नॉर्थ इंडियनाची देवळां येवपा लागलीं. तर ते देवळां हांव नांव घेना, पयर एका देवळां वचून आयलो, लोक व्हडलो गाजो वाजो करतात म्हणून आर्किटेक्चरान इतलें बरें हें बरें. थंय वचत जाल्यार आमगेले नागेशांनी रामनाथी दिसता ताचे 5% सुद्दां शांती ना. इतलो थंय गजबज, जो कोण थंय येता गर्दी करता, सेल्फी मारता, देवा बरोबर सेल्फी मारता. आय मीन दीस इज सूज. असलें जर तुमकां करपाचें आसा तुमी देवळांच्या भानगडीक पडनाकात. ती जी मोडल्यां पळय ती थंय आसूं. तुमी तांच्या वाटे वचनाका, स्मारक बांदा आनी ओगी रावा. देवधर्म तुमकां न्ही अशें म्हजें स्पश्ट. स्मारकाचेर रावा. देवधर्म हे तुमकां कारण ती पर्यटन करपाची गजाल न्ही आनी तुमचें राजकीय ब्रँडिंग करपाची गजाल न्ही. बरोबर. जॉयल, वॉट डू यू थिंक? कारण आज हांवें मुख्यमंत्र्याचो इंटरव्यू केलो ऑन नॅशनल गेम्स. आजच दाखयतात आमी, तोय पळोवचो. ताजी एडवर्टायज करता मदींच कळ्ळें तुका. आनी थंय कितें जालें, आमी अशें ते कांपाल विलेजी भितर वताले. थंय वेगवेगळे राज्यांची टिम्स आशिल्ल्यो. सो चलतना तुगेले मुख्यमंत्री एक एक राज्याची टिमीक विचारताले तुमी खंयची काय म्हणून, आप कहाँ से? सो एकट्यान सांगलें हम आसाम से है. सो मुख्यमंत्र्यान तांकां बरे भशेन विचारलें कामाख्या देवी का आशिर्वाद लेके आये हो ना का म्हणून. कळ्ळें तुका? इन्सिडेंटली तांणी सारकी अशे हात दाखयले. नेक्स्ट टीम जी आशिल्ली ती युपीची आशिल्ली, मणिपूरची नाशिल्ली. सुयश वॉज होपिंग की मणिपूरची बट युपीची आशिल्ली. आनी युपीची आसतना सीएमाक सामकें तांकां अशें करून दाखयलें राम मंदिर के उद्घाटन के लिए मिलेंगे म्हणून सांगलें तांकां. आनी ते करून अशें सगळें वातावरण पळोवन ताचेर हांवें तांकां प्रश्नूय विचारला. तो प्रश्नाचें उत्तर तुमी मुद्दम लोकांनी पळोवचें त्या इंटरव्यूवाक. अशी आमचे मुख्यमंत्री सद्याक वता तशें ते बरे भशेन ब्रँडिंग करतात. सो फायनली अ मेमोरियल is a sensible option, Joel? It's a more practical option. I don't know whether it's a sensible option, but definitely, you know, when you say that 1,000 temples and shrines have been found demolished from the colonial time, 1,000 तो परतून rebuild, reconstruct or renovate करपाक, it is impossible. And especially when you have a finance constraint, you know, now 20 crores have been assigned to this project. So, but the question here is, in Goa, it becomes so sensitive to religion, and of course, in due respect to all faiths, whether this unanimity in religion will go in that memorial. Like, आमचे दुसरे हेजेर हें आसता की बारीक डेटी, बारीक टेम्पल्स आसता, तेंचे भितर वन्स यू हॅव दिस मेमोरियल, हांव म्हणना ते सगळेच 1,000चे एक मेमोरियल करतले म्हणून. मेजर टेम्पल्स, मेजर श्रायन्स आसा तेजेर ते रेस्टोरेशन करतले. बट जी आनीक दुसरी आसा, धाकटी आसा, तेंचे भितर ते मेमोरियल करूंक शकता. बट वेदर दॅट रिलिजियस सेंटिमेंट वील पर्कोलेट टू दॅट मेमोरियल, वील ट्रान्सफर टू दॅट मेमोरियल, एंड वेदर इट इज एन एक्सेप्टेबल ऑप्शन टू द पीपल, दॅट वील बी अ क्वेश्चन. कित्याक आतां एक लुगाराक एक टेम्पल आसता, तेजोच एक हें आसा, डिवोटीज आसता, तेजेच पीपल ऑफ दॅट फेथ फ्लॉक गो देर. वेदर दॅट वील ट्रान्सफर टू दॅट मेमोरियल वील बी अ क्वेश्चन. वील बी अ क्वेश्चन दॅट ते करतना म्हाका दिसता जशें यू सेड अ व्हेरी नायस थिंग की ताका तुगेलो एक धर्मीक किंवा स्पिरिच्युअल कलर दिवची परस एक हिस्टॉरिकल कलर जर दिलो, देर आर हिस्टॉरिकल फॅक्ट्स एंड वी आर रिकॉग्नायझिंग दोज हिस्टॉरिकल फॅक्ट्स. ह्या दृश्टींतल्यान जर जालें जाल्यार ह्यो जे किचकटीचे विशय तयार जावपाक शकतात ते जावप टळटले. बरो विशय काडलो किशोर सुयशान की मंदिर पर्यटन, की मंदिर ही पर्यटनाची जागा न्ही म्हणून. तर पर्यटक येतात, पळयतात, बरें आहा, पण आपूण जावन सामकें तांकां पर्यटना खातीर तांकां प्रोत्साहन दिवप, इट्स समथींग दॅट आमच्या संस्कृती कडेन आमची एक रचणूक जी आसा पयलीं सावन जाल्ली तातूंत भितर हें बसना म्हणून तुमकां पडटा. ना सामकें 100% पडटात. मंदीर हें पर्यटनाचो विशय आसूंक शकना. पर्यटक मंदिरा कडेन कित्याक येतात? एका प्रदेशान गेल्या उपरांत त्या मंदिरान त्या देवाचें दर्शन घेतल्या उपरांत जे आध्यात्मीक विचार मनशाक मेळपाक जाय ते मेळपाक लागून ते पर्यटन. ते आयज ज्या पद्दतीन देवळांनी पर्यटनाचो आतां जर तूं हें पळयशीत, सेल्फी विथ गॉड, हय, म्हणजे थंय वचून बाबा कितें तरी एक देव कार्य करप किंवा ध्यानाक बसप, अशा पद्दतीचें ताका एक कितें तरी स्वरूप जाय न्हू, मनशांती मेळपाक जाय. हें गोंय, जशें आमी हेच्या पयलीं उलयल्या की गोंय हें एक अशें राज्य आसा ज्या राज्याच्या प्रत्येक गांवांत हें प्रमोद देवूळ आसा.
कुलदेवतेचें देवूळ आसा, ग्रामदेवतेचें देवूळ आनी बाकीची देवळां आसात. ताका प्रत्येक देवळाक आनी त्या प्रत्येक स्थानाक एक अध्यात्मीक म्हत्व आसा प्रत्येक मनशाचें. जशें जॉयलान सांगलें की त्या वाठारांतल्या लोकांची एक अध्यात्मीक अटॅचमेंट टुवर्ड्स दॅट हें आहा. आतां तुमी यातले मेमोरियल कशें जालां, एक आतां पराक्रम पूल बीन बांदपाचे पराक्रम आतां सोंपले, आतां देवळां बांदपाची एक नवीन पराक्रम तयार जाल्या. म्हणजे एक अयोध्येक जर राम मंदिराचें देवूळ जालें की प्रत्येक राज्यांतल्या बीजेपी मुख्यमंत्र्याक किंवा बीजेपी लिडराक दिसता आपूण म्हाज्या राज्यांत कितें तरी अशें उबारतलो की म्हाजें नांव म्हणटा तें इतिहासान उरपाक जाय. हे कितें नवीन प्रथा सुरू जाल्या पळय. अध्यात्मीक गोंयान अध्यात्मीक पर्यटन बऱ्या तरेन रुजोवंक शकता, पूण तें कशा पद्दतीन जावपाक जाय, ताका एक अध्यात्मीक टच मेळपाक जाय. म्हाका एक गजाल पडटा कित्या खातीर की आमी गोंयकार बिचार कित्याक वतात. आमी बिचार वतात बरें शांत दिसचें म्हणून, बरें वारें घेवचें म्हणून. आज म्हाका दिसता गोंयकार बिचार वतना. कारण कित्याक वतना, कारण बिचार जो एक शांती मेळटा, थंड बसपाक मेळटा, एक बरें ध्यान लागता म्हणून जे वताले गोंयकार ते वचपाचें आतां कमी जालें. एक्झॅक्टली ती परिस्थिती जी आसा पळय तेन्ना गजबज वाडटा, तेन्ना ती परिस्थिती तयार जाता. आतां दुसरी शांत मातशी चिंत करपाची गजाल म्हणटा ती रानां. आनी ती रानां म्हणी की म्हाका टायगर रिझर्वाची याद येता, कळ्ळें तुका. आनी आतां तर आयचे घडयेक आमी हें शूट करतात त्या टायमार जर आमी परिस्थिती पळयली जाल्यार हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे आज गोंयांत टायगर रिझर्व आसपाक जाय आशिल्लें. सरकाराच्या म्हणण्या प्रमाणे आनीक वेळ जाय. सुप्रीम कोर्टाच्या म्हणण्या प्रमाणे हायकोर्टाच्या ऑर्डरीचेर कांय निर्बंध नात, स्टे ना. आज आसा टायगर रिझर्व काय ना, वाघ आसा काय ना हाचेर चर्चा करून जाली. टायगर रिझर्वाचें कितें? आतां पयर सुभाष फळदेसायान आमच्या एडोनाक सुद्दां तो स्टेटमेंट केला की वाघ हांगा पासयेक येता म्हणटा तो. पासयेक येतले वाघा खातीर तुमी 600 700 फॅमिलीक विस्थापीत करतले काय कितें अशें तांचो प्रश्न. आतां वाघ हांगा पासयेक येता, वाघाक कोणें सांगलां हांगा पासयेक? तो येता आपलें पोट पाणी सोदपाक. वाघाचें हॅबिटेट कशें, जंय ताका पोट पाणी मेळटा, उदक मेळटा, थंय तो वता. ताजी पासय बिसय म्हणून अशी कांय आसना. आनी जेन्ना थंय वेळगे तेवटेन जेन्ना 5-6 वाघ मारले, जेन्ना 5-6 वाघ जेन्ना आमी तांचे पिले बरोबर असतात, म्हणजे ते पासयेक आयिल्ले कडेन वाघिणीन पिले, मॉर्निंग वॉका आयिल्ले कडेन तिणें पिले काडूना ते ती हांगा वाघ हो कसो आसता, ताजे अधिवास थंयच फिक्स जाले शिवाय थंय बर्थ करना. जेन्ना तो जन्माक घालता आपल्या पिलांक म्हणजे तो ताची अधिवासाची एरिया, तो ट्रान्झिटाक केन्ना बर्थ करना. सो ही गजाल आमकां एक लक्षांत दवरूंक जाय की आनी गोंया लागसार ही जी कुळागी अळशी हें जें कंप्लीट कॉरिडॉर आसा, हो इंडियेंतलो सगळ्यांत मोस्टली डेन्स पॉप्युलेटेड टायगर पॉप्युलेशनाची एरिया. अळशी, टायगर, कुळागी रिझर्व हें. आनी ताकाच लागून तेन्ना कारंथान सुद्दां नॉर्थ ताजी जी NGO आसा टायगर हाजी, ताणें तेन्ना सर्वे घेतिल्लो. गोंयाक जे कॅमेरा ट्रॅप बी लावपाचे ह्या ऑफिसरांक शिकयले, ते मूळ कारंथान शिकयले. ह्या ऑफिसरांक येवन ताणें ट्रेनिंग दिलें. पयलीं आमी फक्त पगमार्काचेर वाघ सोदताले. ताणें कॅमेरा ट्रॅप लावन कशी कॅमेरा टॅक्नॉलॉजी वापरून नवे वाघाचे, कारण वाघ सर्वसामान्य मनशाक दिसतना एकसारकोच दिसता, पूण कॅमेराचेर प्रत्येक वाघाचे स्ट्रायप्स वेगळे असतात, ताजे बायोमेट्रिक्स वेगळे असतात, जशे अंगठ्याचे मनशाचे आसता तशें. सो ती टॅक्नॉलॉजी ताणें, सो वाघ, आनी ताणें त्या रिपोर्टांतल्यान सांगलें की दीस इज व्हेरी मच, म्हणजे इतलो तो वाघाचेर रिसर्च, आंतरराष्ट्रीय रिसर्च केल्लो मनीस तो. ताणें सांगलें हें अधिवासाचें हें. आनी ताचे रिपोर्टाचेर नंतर सेंटरान ते कॉग्निजन्स घेतलें, हांकां रिपोर्ट करपा लायले, तो रिपोर्ट कॉग्निजन्साक घेतलो आनी मागीर ठरलें की हांगा अधिवास म्हणून. आतां कितें जालां, आयच्या घडयेक आमी पयर ही गजाल उलयल्यात, कारण हायकोर्ट तुमकां जेन्ना 3 म्हयने दिता, देर इज नो क्वेश्चन ऑफ कंडोनिंग द डिले. आतां 3 म्हयन्याक तुमी कितें तरी एक्शन ऑन इंटेंट जर दाखयल्ली ताजेर त्या जजमेंटाचे फुडें वचून की आमी बाबा ही एक्शन घेतली, ह्या लोकांक पुनर्वसन करपाक किंवा हें करपाक एक्शन ऑन इंटेंट सरकाराचो उलटें आहा. हय, आमकां हाजेर एक्शनच करपाचें ना म्हणून ती घेतिल्ली जाल्यार आज सरकाराक एक्सटेन्शन कोर्टा कडल्यान मेळटलें आशिल्लें. सरकारान त्या दृश्टीन कांयच दिवना. आनी जेन्ना सुप्रीम कोर्टा कडेन इशू आसा, हायकोर्ट सहज म्हणटलो तुमी सुप्रीम कोर्टा कडेन गेल्या, सुप्रीम कोर्टाक एक पेटिशन आसतना तुमी रिवर्स परते हांगा रिलीफ मागूं शकना. एक तर थंय फाटीं सरात,
नाल्यार डायरेक्ट आमचे कडेन या नाल्यार थंय वचून रिलीफ घेया. यू कांट फायंड ती कशी जाता थंय मॅक्झिम ऑफ रेस्ट जुडिकाटा म्हणून प्रकार असतात. हय तूं एक गजाल जेन्ना वयल्या हाजेर वता तेन्ना रिवर्स परत येवन ताजेरच रिलीफ मागूंक शकना. सो असली मॅक्झिम सरकाराच्याच आड येतात. सो ही जाणे कोणें वयरी 2 व्हड्यार पांय दवरपाचो प्रयत्न केला पळय तो निमाणे आनी बुडपाची वेवस्था केल्या. आमी कोंकणी भितर एक म्हण आहा वाघ खावं म्हणून कळ्ळें तुका. आमी सद्याक तुगेली अशी परिस्थिती आहा आमी टायगर रिझर्वाकच वाघ खावं म्हणटात आनी अशी अपेक्षा दवरून आहा की टायगर रिझर्व वाघ खातलो म्हणून. जयल फ्रॉम अ टेक्निकल पॉयंट ऑफ व्यू as of today what is the state of affairs कळ्ळें तुका. Certainly the government is in contempt for now because 3 months expired yesterday. So ते जालें पूण तेणी प्ली घातल्या तेजेर तेणी एक्सप्लेन केला why we are seeking an extension of time or more time to notify this. Number one, they have said that we need to settle forest rights. Okay, आणि तेजे पयलीं तेणी just 1 week prior they have made an announcement that all forest dwellers rights should be settled by 2024 अशें म्हणून ते कोर्टान वचून सांगतले आमी अशें केलां म्हणून कळ्ळें तुका न्हू. सो टू सेव देमसेल्स ऑफ दॅट कंटेम्प्ट दे विल से दॅट दीज आर द एक्शन्स वीच वी हॅव टेकन. पॉयंट नंबर 1. सेकंड दे हॅव सेड इज दॅट देर मॅटर इज गोईंग इन सुप्रीम कोर्ट विथ त्याचा लिंकूच अशी ना पूण तेणी तरी उल्लेख केला त्याचा सुप्रीम कोर्ट दॅट अनदर पेटिशन इज स्पेशल लीव पेटिशन इज बीन गोईंग ऑन सुप्रीम कोर्ट. आणि थर्ड असोच तेणी आनी एक पॉयंट केला की वी हॅव ऑलरेडी टेकन प्रिकॉशन दॅट दीज एरियाज आर प्रोटेक्टेड. सो देर इज नो अर्जन्सी इन डिमार्केटिंग the tiger reserve. No urgency in demarcating tiger reserve. Now, whether the court will accept this and proceed with contempt proceedings or whether the court will give them more time is for the court to decide. ही जी केस आसा आता हे वर्डिक्ट जर ऑल ऑफ ए सडन सरकाराक आयिल्ले हो आर्ग्युमेंट वूड हॅव बीन वॅलिड. तूं म्हणटा 3 म्हयन्याचो काळ गेलो. तुमकां लोकांक रिलोकेट करून टायगर रिझर्व जावं येता मायदर रिझर्व हे वर्साची वर्सां इश्यू चल्ला. हायकोर्ट तुमकां डेडलायनी दीत आसा. दीस जजमेंट इज नॉट ऑल ऑफ अ सडन. They are telling the आणि court. परत तुम्ही 1 वर्स मागता फाटल्या 10 वर्साचेर आनी 1 वर्स मागता. Now they are इट इज अ इश्यू. Now they are telling the court that this settlement of forest rights is a very complicated process. I'm really missing पांडुरंग गांवकर on this panel today. ताका म्हज्यान आतां विचारपा जातालें आशिल्लें जाल्यार की 2001 वर्सा भितर सरकार तुमगे फॉरेस्ट रायट सेटल करता हाजेर तुगेलो विश्वास आसा का म्हणून. मागीर तो आमकां 1999 व्हरून परत 2023 हाडटाशिल्लो फॉरेस्ट रायटाचेर. इतलो जर सरकाराक कॉन्फिडन्स आहा किशोर कितें परिस्थिती. आमी आतां टायगर रिझर्वाचेर उलयतात पण त्या बाबडी वाघाक कांय खबर ना. वाघाचेर केस चलता. वाघाक लागून आमी सुप्रीम कोर्टाक गेल्यात ताजेर अभ्यास करतात. वाघ बाबडो आपले आसा तुगेलो फिरत तुगेलो. 2 गजाली सुयशान आणि जयलान 2 वेगवेगळे विषय सारखे स्पष्टपणान सांगले. एक पहिले सुवातेचेर जो प्रत्येक जाण उठ्ठा आणि वाघाचो हांगा अधिवास ना तो पासय घेता म्हणून जी एक गजाल सांगता पळय हांगा कितें जालां प्रमोद की ह्या वाघाच्या विशयाचेर अजून मेरेन आमच्या कडेन व्हडले IFS ऑफिसर आसात. एकूय ऑफिसर लिगल स्टँड कितें लिगल कशा पद्दतीची भुमिका किंवा टायगर रिझर्व म्हणजे खरेंच लोकांक बाबा रिहॅबिलिट करचें पडटलें काय कितें हाचेर कोणूच उलयना. हांगासर आमचे फुडारी इतले एक्सपर्ट जाले आतां की पासय वाघ येता कसो येता तो खंय भोंवता बिवता हें तांकां सगळें खबर आहा. आतां वाघ पासयक येता म्हणून तुमी टायगर रिझर्व करपाक तयार ना कारण ताचो अधिवास ना. पण टुरिस्ट कित्याक येतात हांगा रावपाक येतात ते पासयक येतात मरे. आणि तुम्ही सगळे तुमचे डेव्हलपमेंटल जे आयडियाज आसात त्यो सगळे ते पासय घेवपी टुरिस्टा खातीर आसात मरे. तुम्ही टुरिस्ट डेस्टिनेशन केले गोंय पासय. एक्झॅक्टली ते अधिवासाक ना हांगा ते येतात. म्हाका अजून त्या वाघाची काकूट दिसता. ना खरीच म्हाका बाबड्याक काय खबर ना. आपल्या नागुऱ्यान व्हडले महाभारत चालू आसा म्हणून. गोंयान येवपी टुरिस्टांक आमी अतिथी देवो भव म्हणून तांकां आमी पुजतात आणि तांचेर आमी गोंयचें अर्थकारण आमचें सांबाळटात. तशेंच जर वाघाच्या बाबतींत कारण वाघ हो जंगलाचो राजा त्याच्या बाबतींत जर तशेंच घडलेलें जाल्यार गोश्ट वेगळी. आतां अपार्ट फ्रॉम दॅट दुसरी गजाल जी आसा ती सगळ्यान आतां क्रिटिकल विशय खंयचो आसा जो आतां जयलान झाला. जेन्ना तुमी फॉरेस्ट ड्वेलर्साचे क्लेम सेटल करपाचो विशय येतलो पळय प्रमोद तेन्ना खरें क्रिटिकल पोजिशन आहा. कारण परिस्थिती आमकांय खबर आसा की ते सगळे जे लोक 70 तालुक्यान जे रावतात तांकां सगळ्यांक तुमी एन्क्रोचर्स म्हणून घोशीत केलेले आसात.
जेन्ना हे रायट्स थंय डिसायड जातले आनी ते तांकां कळटलें की तुमकां हांगा कसलोच रायट ना म्हणून, हे जमनी तुमच्या हेचेर ना, यू आर एन्करेजर, सो यू आर नॉट लायबल फॉर एनी कॉम्पेन्सेशन ऑर एनीथींग, वॉट दॅट पीपल वील डू. ह्यो पयली गजाली तूं सेटल म्हणटा जावंक जाय जेन्ना आसल्यो. फॉरेस्ट वेलर्स रायटाचो प्रश्न येतलो 1 वर्सा भितर सेटल करपाचो, तेन्ना अशे भुमिके भितर रावची न्ही की लोकांक मालकी हक्क मेळटलो. तूं म्हणटा घडये मेळचो ना. नाच मेळचो, कारण हे सगळें सत्य आसा Okay. की त्या You wanted to make लोकांची a मालकीच ना थंय. हातूंतल्यान ताणें म्हणलें म्हणून म्हाका एक पॉयंट येवं जालो. गोंयाक सद्याक वायल्ड कॅट्स म्हणजे प्रकार जाता, वाघ आनी बिबटो ह्यो एकच फॅमिली, ताजे स्पिसीस वेगळे, पूण सगळ्यांत चड पॉप्युलेशनात जर कोणाचें आसत वाघा बिबट्यांचें. आतां तुमी बिबटो आनी वाघ ह्यो 2 कॅटेगरी जर वायल्ड कॅट्स तांचो टुरिजमा खातीर योग्य वापर केल्लो, कारण तुमकां जेन्ना कुळागी अंची इंडियेंतलो सगळ्यांत डेन्सली पॉप्युलेटेड टायगर रिजर्व म्हाऱ्यांक आसा, वाघा खातीर 200-250 किलोमिटर हे वाघ 600-700 किलोमिटर चलता. 250 किलोमिटर हे ताका कांय न्ही, ते नित्याचे. दॅट मिन्स यू कूड मेक इट अ ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन. ही जंगलां तुम्ही बिबटे आणि वाघ ही व्यवस्थित जर लोकवस्ती आयसोलेट करून डिमार्केट करून सायंटिफिकली फॉरेस्टाक वापरून लोकांचे हे कॉर्डन करून जर वाघ आणि बिबटे हे इको टुरिजमा खातीर वापरिल्ले एक मोठी वास्ट टुरिजम एरिया, टुरिस्टीक एरिया जातली आशिल्ली. पण तू इतली अपेक्षा दवरनाका, तुका सांगप सारकें आहा, सांगप इज मेरिटोरियस, पूण कांय जाणां कडच्यान इतली अपेक्षा दवरप इल्ल्या चडूच अपेक्षा भंगाचें दुख्ख नाका मागीर. जोएल, एक लास्ट विषय जो खूब इंटरेस्टिंग, ताचेर तुमी आज एडिटोय बरयला, तो म्हळ्यार रोजां. दसऱ्या खातीर जी आमी रोजां विकती घेता, सगळ्यांनी घेतल्या आसतली, हांवें घेतिल्ली. ती रोजां घेतना पयलीं म्हळ्यार आतां गोंयकार मेळना घेवपा खातीर, हांवें खूब सोदलो, मेळत ना. दुसरी ती रोजां जी भायल्यान येता पळय तांकां धड वास ना, ती दिसपाक घरा कडेन व्हरून आपणें ही रोजां लायलीं, हें एक स्वताक समाधान करपा खातीर, रंगांचें समाधान, सुगंधाचें समाधान ना तातूंत भितर. आज तुवें तो बरयलाय बी की येदी व्हडली इकॉनॉमी दसऱ्याच्या दिसा तयार जाता, ती रस्त्याची कुशीक ती रोजां घेवन बसतात, प्रत्येक गोंयकार ती घेता. गोंयची रोजां खंय गेलीं? Pramod, this time the agriculture department really made a good effort बरो घातलो, कित्याक आमची 25 acres जमीन ती फकत मेरीगोल्ड कल्टिवेशनाक दिली. देर वॉज अ सबसिडी गिवन टू फार्मर्स, देर वॉज सो मच अदर फर्टिलायझर हें तें करून तांकां जाय तो खूब सपोर्ट केलो. आनी विथ द सोल पर्पज दॅट स्वयंपूर्ण गोवा म्हणून हेजेर एक फोकस दवरून आमचे मेरीगोल्ड कल्टिवेटरांक फुडें व्हरून एक हें करपाक. वेर वी मिस्ड आउट इज द मार्केट पार्ट ऑफ इट. आमी प्रोडक्शनाचेर खूब फोकस केलो, भरपूर आयलीं गोंयची फुलां आयलीं, बट द इम्पोर्टेड द कर्नाटकाचे मेरीगोल्ड आयिल्लें तें इतलें आयलें कंप्लीट शेणलीं, गोंयची शेणलीं. आनीक वाय बिकॉज वी हॅव नॉट स्टडीड द मार्केट. when they are getting that kind of a volume and selling for maybe one garland for about 10 rupees, आमचे पडटा कितले 50 रुपया. So why a common citizen who तो वास आणि ते सगळे हे ते बरें आसा, ते मुगे सेंटिमेंट्स म्हणटा तो सेंटिमेंट. सो फायनली 100 रुपया दिवपा ना. तूं फाल्यां तर एक बरी फुलां भरपूर हाडपाक जाय जाल्यार तूं यू वील पिक दीस अप एंड एडोन युअर हावस एंड एडोन युअर व्हेकल्स एंड ऑल. सो थिंगा आमची मार्केटिंग स्ट्रॅटेजी फेल जाली. आणि मे बी दिस इज अ लेसन गोईंग फॉरवर्ड की वी शूड फॅक्टर इन दिस मार्केट पार्ट ऑफ इट इफ वी आर गोइंग टू कॉम्पीट. ज्या तरेन किशोर आयले आनी ते बसतात की ट्रकांच्या ट्रक, पयले दीस रातीन पळयतालो वतना, ट्रकांच्या ट्रक येवन ते सारखे 100 मिटरांचे अनलोड करताले आनी 100 मिटरांचेर तांचे दुसरे दीस पयल्या सगळे लोक बसून आशिल्ले सामके विकपा खातीर. आमचें कितें चुकलें? ना प्रमोद, तूं रोजाचो वास म्हटलो कारण खरोच म्हाज्या नाकान म्हाका भुरगेपणांतल्या हय. रोजाचो वास येयलो. म्हणजे रोजां म्हाका अजून खबर वर्सां रोयताले आसा, मरे रोजां आमी. आमकां केन्नाच विकती हाडपाची गरज हय. पडना. पर्सान म्हणटा ती आमची, आनी ती बऱ्या क्वॉलिटीच्या, ते बी आतां कशें ना नश्ट जालें तें म्हाका खबर ना. आतां कितें जालां प्रमोद, की आमकां पर्सान रोजां लावपाक मेळना कारणान वानर माकड ज्या तरेन धुमाकूळ घालतात पळय गांवांनी, लोकांक कांयच करपाक मेळना. एक गजाल जशें जोयलान सांगलें तशें की फक्त दसरोच न्ही, नवरात्र उत्सवाक लागून ज्या पद्दतीन रोजां प्रत्येक रातीक प्रत्येक देवळां गांवांतली ही रोजांनी भरलेली आसता. म्हणजे केदें मार्केट आनी केदी इकॉनॉमी तेजो विचार कर प्रमोद तूं. पूण ही रोजां आमकां भायरसून विकत घेवची पडटात, कारण आमच्या कडेन तशा पद्दतीची
एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान प्रमोशन केलें, लोकांनी उत्पादनूय काडलें, पूण तूं खंय गेलें? जसो तूं म्हणटा तसो हांवेंय मनान विचार केल्लो की हांव गोंयकारा कडल्यान रोजां घेतलो. गाडयेन वयता जाल्यार एकूय गोंयकार म्हाका दिसना, म्हणजे गोंयकार ना असो ना, तांच्यांनी दिल्या आसतली. आमच्यो गोंयच्यो बायल्यो त्यो माळा घेवन विकपाक तयार ना. हांव एक विचार करता तेजेर प्रमोद, की प्रत्येक हिंदू कुटुंबातल्या प्रत्येक घरान मिनिमम टू मिनिमम जर 100 रुपया खर्च करीत त्या रोजाचेर केल्यार केदी इकॉनॉमी हेचो तूं विचार कर. म्हणजे ह्या एका नवरात्र आणि दसरोत्सवाच्या इकॉनॉमीचेर पुराय वर्सभर काडू शकता पळय, अशा पद्दतीची आमकां रचना करपाक मेळटा. जालां अशें की आमकां जेन्ना फॉरेनरा कडल्यान आनी पर्यटका कडल्यान जेन्ना आमकां कितें मेळटा पयसो पळय, तोच पयसो म्हणटा हांव, तोच पयसो गोंयकारांक दिसता. आमचे लोकल मार्केटांसून आपूण कश्ट करून पयसो काडप हेचे व्हॅल्यूच आयज गोंयकारांक उलोवंक ना. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. सुयश, व्हेरी क्विकली, आमचे रोजाचें गणीत खंय चुकलें? हांव ताज्या वायडर कन्सेप्टाचेर वता. कारण कशें आहा, ह्यो फुलांचें ट्रेडींग जें आहा पळय, ह्यो मेजर मंडीज कर्नाटकांतल्यो किंवा चडशीं फुलां जातात बेंगलोराक. हैदराबादचे, बेंगलोरचे, हुबळीचे ट्रेडर लार्ज स्केल त्यो मंडी घेतात. आतां गोवन्स एज सच ट्रेडिंगाक फाटीं आमकां ट्रेडींग कळना, पूण तांची स्केल ऑफ ऑपरेशन्स इतली आसता की ते लेसर मार्जिनाचेर सुद्दां स्केल ऑफ ऑपरेशन हाय आशिल्ल्यान तांकां प्रॉफीट. ते कितें करता, सरळ ट्रक भरता. हांवें पळयलां. आनी तो रायट फ्रॉम मोलेच्यान पणजे मेरेन वाटेर दर 1-1 किलोमिटराचेर राशी मारीत येता हायवेचेर. आनी गोंयकार मागीर तींच फुलां घेवन ते विकत वतात. तांची स्केल ऑफ ऑपरेशन. हांव फक्त दसऱ्या पुरतें म्हणना, गोंयाक आतां आमी देवळांचो इशू काडलो. देवळांनी कितलीं फुलां लागता वर्सभर. देवळांनी, इगर्जेनी, फेस्तांनी, 5 स्टार हॉटेलांनी, इव्हेंटांनी गोंयाक कितले. गोवा इज द बिगेस्ट कंज्युमर ऑफ फ्लावर्स. सर ही इकॉनॉमी जर गोंयान स्वता तयार केल्ली, फुलांचें कन्जम्पशन आनी फूल हें अशें गजाल आसता, ती लोकल जर ताजे एसेन्स सारकें आसत, यू कॅन ताजो बाय प्रॉडक्ट म्हणून यू कॅन गो टू एसेन्स इंडस्ट्री चेर अत्तर करप. सो तुमी गुलाब रोया, तुमी कितेंय करा, आनी यू कॅन एज अ बाय प्रॉडक्ट ताजे निर्माल्यांतल्यान यू कॅन क्रिएट एसेन्स. या सो येदी व्हडली इकॉनॉमी आसा, पूण हाजेर कोण विचार केला करपा सारकें. आनी म्हाका दिसता हांव इतल्याचेर थांबता, ह्या पॉयंटाचेर थांबता की विचार करपा सारकी गजाली आज ह्या रावंड टेबलाची सक्सेस हेच की आमी कांय अशे विचार लोकां मुखार मांडपाक शकतात जाचेर एक समाज म्हणून आमी विचार करपाक जाय आनी सरकारान एक प्रशासन म्हणूनय करपाक जाय. अशे विशय जे आमचे गोंयकारांचे, पण तातूंतल्यान फक्त संस्कृती किंवा सेंटिमेंटॅलिटी न्ही, जाल्यार तातूंतल्यान एक अर्थवेवस्था आनी इकॉनॉमी तयार जावपाक शकता. अशा विशयांची जर सांगड घालून मुखार गेले, दिसता एक गोंयकार म्हणून आमकांय समाधान आसतलें आनी एक सरकार म्हणून एडमिनिस्ट्रेशनाकय बरें दिसतलें. हांव इतल्याचेर थांबता. किशोर, जॉयल, सुयश, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. वैद्यनाथ स्टुडंट, नमस्कार.